भारतीय जनता पक्षाचो सामाजिक न्याय सप्ताह चालू असा। ताच्या अंतर्गत आमदार दाजी साळकार हांणी शेतकऱ्यांक मेळून तांकां तांच्या योजण्यांविशीं जागृताय केली। थळाव्या आमदाराबरोबर वास्कोचे भाजपाचे कार्यकर्ते तांच्या बरोबर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। आज भारतीय जनता पार्टीचे हो एक कार्यक्रम आसा आणि सामाजिक न्याय सप्ताह हो एक आमकां 10 दिसाचो कार्यक्रम दिला। तुम्ही सगळे जाणां की गेले 3 दीस आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम करीत आसात। आमी आज सकाळी फुडें एक पयलो आमचो स्थापना दिवस जालो, दुसरे दिसा आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह घेतलो, आज आमचो मेडिकल कॅम्प आशिल्लो, आज आमी काल मेडिकल कॅम्प आशिल्लो, आज आमचे शेतकऱ्यां खातीर तांचे बरोबर बसून सरकाराच्यो कितें कितें येवजणी आसा जाल्यार सरकारान तांचे खातीर कितें कितें येवजणी केल्या त्यो तांच्या मुखार पावच्यो म्हणून आमी आज हो एक स्टेप घेतिल्लो। सरकाराच्यो खुबश्यो योजनी आसा, म्हणजे एक सरकारान येवजण केल्ली सगळे शेतकऱ्यांक 500 रुपया तांच्या अकाउंटार वचचे म्हणून, ती येवजण तांचे कडेन पावून आशिल्ली। सो त्या निमित्यान आज आमकां जेन्ना आमी जमले तेन्ना तांणी सगळ्यांनी आमकां लिस्ट दिलें आणि तशें तांचे आतां आमी फॉर्मां भरून ते येवजण मेळपाक करतली। प्रधानमंत्री मानधन योजना म्हणून नवी प्रधानमंत्रीन ही शेतकऱ्यां खातीर स्कीम काडल्या, ती तांचे पर्यंत पावप, ह्यो सगळ्यो स्किमी आज आमी जाणा की शेतकरी आसा म्हणून आज खंय तरी भारत एक समृद्ध देश आसा। शेतकरी जितले स्ट्रॉंग जातले तितले आमच्या भारतांतले प्रत्येक जाण स्ट्रॉंग जातले आणि ताच्या खातीर आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते तांचे दारान वचून तांचे कडेन तांचे प्रॉब्लेम विचारून नाल्यार आमी ह्या शेता खातीर कितें सुदारणा करूंक शकता हे सगळे घेवन आज तांचे बरोबर एक संवाद सादिल्लो। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमच्या प्रधानमंत्रीन ह्या वर्सा इयर ऑफ मिलेट्स म्हणून डिक्लेअर केला आणि आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे मिलेट्स कशें म्हणजे भायर पर्यंत ताणें हें पावयलां, ताजें इम्पॉर्टन्स कितें, ताजी पौश्टिकता कितें आनी हे कित्या खातीर आमी चडान चड सेवन करपाक जाय हें ताणें सांगून दिलां। पूण एक वेगळेपण म्हण आज आमी ज्वारीची भाकरी नाल्यार बाजरेची भाकरी घेवन एक झुणका घेवन हांगा सत्वाचे कापां घेवन आमी सगळ्याक हांगा आयल्या आणि एका प्रकारे आमी सगळ्यांक मेसेज दिवपाक पळयतात, सगळ्या गोंयकारांक मेसेज दिवपाक, सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक पळयता की ह्यो गोष्टी ज्यो आसा ह्यो भारताच्या भायर इतल्यो एक्सेप्ट केल्यो गेल्या आणि खंय तरी भारतान ह्यो सगळ्यो जावन आमी खंय तरी तांचे कडेन दुर्लक्ष करता, थोड्या प्रमाणार खाता, ज्यो हेल्दी आसा ज्यो पौश्टीक आसा त्यो आमी कमी करतात। त्या खातीर आज खंय तरी ह्या सगळ्या बरोबर एक जेवण अशें करून शेतकऱ्यां बरोबर आणि एक बॉन्डिंगूय वाडटा। हांव गेले 10 वर्सां हांव तेन्ना कॉन्सिलर आशिल्लो, तेन्ना म्हजे कडेन सगळें शक्य जायनाशिल्लें, पूण म्हजे कडेन जाता आसतो तांकां ट्रॅक्टर दिवप नाल्यार टिलर दिवप नाल्यार तांकां सारें दिवप हांव ह्या पयलीं पसून करत आसा। तेन्ना मातसो त्रास जातालो, आतां सरकार म्हज्या फाटल्यान आशिल्ल्या कारणान म्हाका आनी इल्लें बरें पडटा तांकां दिवपाक आनी हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिलां ज्यो स्किमी सरकाराच्यो आसा त्यो तुमच्या दारा पर्यंत आमचें सदांच हें आसता की दारान वचून दिवप। आमचो पंतप्रधान म्हणटा तो तुजे कडेन येतलो म्हणून रावनाका, तूं ताच्या दारान वच। जनता पार्टी सोशल जस्टीस वीक सामाजिक न्याय सप्ताह म्हणून आमी हांगासर ह्या मेस्तावाड्याच्या शेतान आमी हांगासर आयिल्ले आसा। खरें म्हटल्यार वास्कोन हो एकूच भाग जो उरला जो शेत म्हणून आसा आणि आमचे सरकार भारतीय जनता पार्टी 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल आमी सामाजिक न्याय सप्ताह म्हणून मनयता। तेतून आमी अनेक आमचे आमदार दाजी साळकारान सांगले तशें आमी हेल्थ कॅम्प केलो, क्लिनिनेस ड्रायव्ह केली, आयज आमी शेतान आयला शेतकऱ्यांच्या कडेन आमदार स्वता शेतान हांगा बसून हांगा तेंच्या बरोबर भाकरी भाजी खाता आणि तेंचें आयकून घेता। हे सुंदर अशें शेत, तांबडी भाजी जाता, भेंडे जाता, मक्को जाता, हे आनी शेत बरें जावचें, शेतान जें उदक येता तें ना करचें। दाजी गेली 10 वर्सां करताच पूण फुडें आनी तो काम करतलो अशें आमी आज शेतकऱ्यां कडेन आश्वासन दिलां। जनता पार्टीन जे सोशल जस्टीस वीक तेमी ऑर्गनायज केला, सो आमी 2 दीस पयलींच्यान आमी फर्स्ट आमच्या घरान ध्वज लावपाचें केले, पयर आमी हें केलें स्वच्छ भारत केलें आमच्या युवा मोर्चा थ्रू आणि आयज खरें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ताका हांव खरें काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणें हो जो आयज तो हाडलो एक योजना म्हणून शेतकऱ्या खातीर एक विचार तेंचे जे प्रॉब्लम आहा सो तेणें हो विकान तेणें तो एक प्रॉब्लम सो कळून हाडलो, सो हांव ताका थँक्यू म्हणटा। तशेंच कित्याक की जे शेतकऱ्याचे जे प्रॉब्लम आसा ते आमी जाणून घेवपाक जाय, तेंचे कितें प्रॉब्लम आसा तेमी कशें वयता। आनी वास्कोन एक मेस्तावडे एरियान एक धाकटो भाग आसा शेत, तितून कितले वर्सांनी व्हडलें शेत आसलेलें पूण ते करून करून खूब धाकटें जायत गेलें आणि एक धाकटे प्रमाण हांगा शेत एक करता म्हणून आयज आमचो आमदार दाजी साळकार आनी आमचे सगळे कावन्सिलर आमी ह्या जागांक येयले, तेंच्या वांगडा बसले, तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते डिस्कशन म्हणल्यार कित्याक शेतां कमी जाता मग कितें प्रॉब्लम जाता ते सॉल्व करपा खातीर आमी येयले। सो तशेंच आमी तांकां खुबशे मॅन्युअल सारे आमी तांकां प्रोवायड केल्ले आसा।